बेकायदेशीर मायनिंगान घुसपल्ल्यांची लिजा रिन्यू करची न्हय असो प्रस्ताव राज्य सरकार तयार करतले। गोंय सरकारान अर्थीक सर्वे भितर ही माहिती दिल्या। त्याच बरोबर दुधाचें उत्पादन वाडलें, उद्देगीक मोळी सुदारता, नवीन उद्देग गोंयान येवंक लागल्यात असो दावो केला। मात पर्यटन मळार जाय तितली सदनसुविधांची उदरगत जाल्ली ना हेवूय हे सर्वेक्षणांत स्पश्ट जाला। मीन येरादारीचेर कसलेंच नियंत्रण नासलें। हें नियंत्रण हाडपा खातीर 461 ट्रेडिंग लायसनां रद्द केली। सगळीं कागदां दिवन लायसन्साचें नूतनीकरण करपाक सांगलें। मिनाचो वेपार, येरादारी आनी बेकायदेशीर मायनिंगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खासा कायदे केले। बेकायदेशीर मायनिंग करपी कंपन्यांच्या मायनिंग लिजाचें नूतनीकरण करचें न्ही असो एक प्रस्ताव खण खातें तयार करता। पुर्तुगेज तेंपार दिल्ली लायसनां तशेंच भारत सरकारान MMDR कायद्या खाला दिल्ल्या लिजांक हो नेम लागू जातलो। सरकाराच्या कामधेनू येवजणेचो शेतकारांक बरोच लाव जाला। 386 शेतकारांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो। ह्या येवजणे खाला 1101 गायी म्हशी शेतकारांनी विकत्यो घेतल्यो। ताका लागून दुधाचें उत्पादन 33,000 लिटरां वयल्यान 51,000 लिटराचेर पावलां। सध्या गोंयांत 1,20,000 लिटर दुधाचें उत्पादन जाता। सुमार 3.5 लाख लिटर दूध गोंया भायल्यान येता। सांगे तालुक्यांत सगळ्यांत चड दुधाचें उत्पादन जाता। पर्यटन वेवसायांत फाटल्या वर्सा व्हडलोसो बदल जावंक ना। गोंयांत येवपी पर्यटकांची निवास वेवस्था करपा खातीर गोंयांतल्या हॉटेलांतल्या खाटींची संख्या 46,051 वयल्यान 49,167 चेर पावल्या। इतल्या मजगतीं सरकाराच्या उच्च अधिकार सन्मेळ समितीन 13 उद्योगांक मान्यताय दिल्या। ताका लागून गोंयांत 413 कोटींची गुंतवणूक जातली आनी 1,368 लोकांक रोजगार मेळटलो। दुसरे वाटेन 5,052 विमानांतल्यान 1,26,481 पर्यटक ह्या सिजनांत पयल्या 4 म्हयन्यांत गोंयांत आयले। गोंयांत येवपी पर्यटकांची संख्या फाटल्या 4 म्हयन्यांत बरीच वाडल्या। चार्टर विमानांतल्यान 1,69,000 पर्यटक गोंयांत आयले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय विधानसभेच्या पयल्या दिसा पणजे शहरांत सरकाराच्या विरोधान वेगवेगळी आंदोलनां आनी निदर्शनां जालीं। म्हापशेच्या वृषभ कंपनीच्या कामगारांनी एका दिसाचे धरणे धरले। BEd केल्ले शिक्षक घेवपा खातीर सरकारान अजुनूय जायरात दिवंक ना म्हूण BEd शिक्षकांनी आंदोलन केलें। पुलिसांनी परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान गोवा राखण मंचाचे माध्यमां धरणे शेळयले। म्हापशेच्या वृषभ फॅक्टरीच्या वेवस्थापनाक राजकीय फुडाऱ्यांचो तेंको आसा असो आरोप कामगार फुडारी आदवोगाद अजित सिंग राणेन केला। म्हणजे बिगर गोमंतकीय पांढरपेशे गुन्हेगार आणि राजकारण यांच्या भितर एक विकृत अशा पद्धतीची एक युती आसा आणि ही युती जी आसा हे गोयच्या कामगारांक लुटपाचे अक्षरशः आर्थीक दृष्ट्या तांकां लुटपाचे तेंच्यांनी सत्र सुरू केलेलें आसा आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर लेबर कमिशनर जी आसा ती अशा पद्धतीन वागता की जणू काय लेबर कमिशनर नसून एज इफ शी इज बिहेविंग एज इफ शी इज अ कमिशनर ऑफ अ एम्प्लॉयर, कमिशनर ऑफ द मॅनेजमेंट। BEd शिक्षकांचो प्रस्न सुटावो जाय मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचे BEd शिक्षकांनी थारायला। सीएमान आपूण स्वता येवन CM बंगल्यार सांगलेलें की 10 मार्च एडवर्टिजमेंट येतली आनी तुमकां सगळ्यांक आपूण घेतलो। 10 तारीख जावन गेली, अजून कांयच ना। 17 तारीख आतां तुमकां खबर 45 डेज लॉंग सेशन आहा। सो सगळ्यांक एक प्रश्न पडला की आतां हो मार्च मेन सेशन सोंपता, जुनान एकाडेमीक वर्स स्टार्ट, सो केन्ना एडवर्टिजमेंट दितले, केन्ना प्रोसेस कंप्लीट जातलो आनी केन्ना जॉयनिंग आसतलें। ताका लागून ऑलरेडी 1 वर्स पिड्यार केला आमच्या आमी, पूण जो पर्यंत CM येवन सांगना की आपूण तुमकां घेतलो आनी आतां केन्ना एडवर्टिजमेंट दितलो तो पर्यंत हो स्ट्रायक कंटिन्यू जातलो। माध्यम प्रस्नाचेर विधानसभे मुखार धरणे धरपाचे गोवा राखण मंचान थारायल्ले। मात जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान तांकां परवानगी मेळूंक ना। त्या खातीर गोवा राखण मंचाचे धरणे रद्द जाले। आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आयले ती ऑर्डर दिवपाक तयार ना आनी इतलेंच सांगता की परमिशन हॅज बीन रिजेक्टेड म्हणून। फाटल्या कार्यकाळान तेन्नाचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकार आनी आतांचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार की आमी बरोबर भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान अधिवेशन चालू आसतना विधानसभेचेर मोर्चा व्हेल्लो। सो तेन्ना कायदो लागनाशिल्लो आनी आतां जे आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक सोदता ताका सरकार परमिशन दिवपाक तयार ना कशेंच। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रज्योत पेडणेकार। रस्त्यार भोंवपी गोरवांक धरपा संबंधीची नवी येवजण मे म्हयन्या मेरेन चालीक लागतली। ह्या येवजणे खाला गोरवांक धरतले पूण तांकां पावणी करचे ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें। अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या प्रस्न काळा वेळार मायकल लोबो आनी रोहन खंवटेन केल्ल्या प्रस्नांक पर्रीकारान ही जाप दिली। पणजे महापालिका NGO टिमीच्या मजतीन रस्त्यार भोंवपी गोरवांक धरतले। ह्या कामा खातीर तांकां हायड्रोलिक केश दितले अशें पर्रीकारान सांगलें। Will government come out very clearly today or give us an assurance that within this particular time frame that they will act on this particular issue
परिस्थिती अशी आहा की पंचायती खऱ्योच कॅटल पॉन्ड मॅनेज करूंक शकतल्यो काय कितें. हांव स्पश्ट सांगता, कायदो जरी सांगलो तरी पंचायतींक कॅटल पॉन्ड मॅनेज करूंक येवचें ना. काही म्युन्सिपाल्टींक जमत एखाद्रे, काही पंचायतींक जमत. पब्लीक एसेस ज्या जाग्यार आसा लोकांक, त्या जाग्यार गोरवां जर आसत जाल्यार ती काडपाची वेवस्था ह्या स्किमीन आसा. एक 2-2.5 म्हयन्या भितर ती स्कीम इम्प्लिमेंट जातली, म्हणजे मे म्हयन्यान ती गोरवां काडुया. The Goa Stray Cattle Management Scheme 2013 has been conceptualized. Whether he is confident that the City Corporation of Panjim has the resources to tackle this problem. तातूंत भितर मॉडिफिकेशन केला. वी हॅव डिस्कार्डेड द क्लॉज ऑफ पेईंग 50 रुपीज. इट्स अ व्हेरी रॉंग कॉन्सेप्ट. अ पर्सन कॅन इन्फॉर्म. numbers will be given. Municipal corporation न करता, municipal corporation is a link body. They have a team of NGOs working with them who will be monitoring the scheme. We are giving them hydraulic cage ज्यात ताकाच अटॅच केल्ली आसतली, जातून भितर ते वतले गोरूक धुकलतले भितर. ते लॉक केले की ते वयर उखलतले, ओपन केले की ते हातून वतले. आनी तो खर्च म्हणून तांकां मॅन पॉवर ताची कितें 20-25 जाणांची टीम तयार करता जाय. They will do it. I am very confident of it. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.